एक एक पटी आमगेल जीवनांतू आमका कळना तशी सांगना तशी कठीण परीक्षा येता. त्या परीक्षेक आम्ही धैर्यारी भीना तशी उत्तर दिली म्हणल्यारी त्यांचे आमगेल जीवना पाठ जाता नाही वय. नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वागतू. हांव जयश्री पै. आज आमगेले वाहिनींतू स्वावलंबी पावल कार्यक्रमाक आमगेलो टसची तसलेची कष्ट येऊन वैयक्तिक कष्ट आणि संघर्ष येऊन ते एदुरसून एक साधन केलेले साधकी कॅलिकटची तिगेले म्हणले एक होम बेकर संस्था स्थापन करून आशिल्ले महिला उद्यमी श्रीमती वीणा भट आज आमगेलो टासाची म्हण सांगूक संतोष जाता. आमगेल्या संवादा कहाणी केवल एक उद्यमाची कहाणी नाही, एक आवसुले धैर्य त्याग आणि परंपराची कहाणी. एक कुटुंबाचे दायज सांभाळप आणि वैयक्तिक नुकसाना सुकून वैर येऊन मोगान शक्तीन शुद्धतेन समाज सेवा करची कहाणी. येया सुरवेक आमगेल सोयरे वीणा भट हांका आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया आणि मागीर मुखारी हांगेल प्रयाणाची कहाणी ऐकूया. वीणा कारो सगळ्यांक नमस्कार. वीणा, तुम्ही कॅलिकट सुकून हांगा इले भारी एक संतोष जाला. तुमगेल कहाणी आमगेले वीक्षकां लागी आमगेल संवादांतू उलोवन ऐकूया. ओके. सुरेखत तुमगेल्या आज्जाल्यानी बप्पा मासुकोन त्यांनी तांगेलेच एक अध्यात्माचे आशिल्ले आणि खाणाचे एक परंपरा आशिल्ली नाही खाणाले करचे थंय सुकून आमकां कहाणी सुरू करपाची. तुम्ही कशी सुरू केले म्हणल्यार एक विशयांत सांगता. सांगता. मागीर फर्स्ट दोन स्टार्ट करता. मिगे राज्य कण्णूर आता मिगेल बाप्पा अम्मा कळसा. बाप म्हाका व्हडली कोरनाल्या कण्णूर आशिल्ली तांणी. कॅलिकट पुढे बट्टन आशिल्ली 1945 बिफोर 1945. तावळी तांचे गांवतले एक मनशान बाप्पा अज्जा लागी सांगिल्लें आता तुम्ही हंगे करियाय तांकां थंय बट्ट ना आशिल्ले. तांणी तांकां बट्ट जावका जाल्यार एक नाल्या कण्णूर तलशेरी साकून आपून व्हरका. तशी जावन अज्जाला निमगिले आमगे थंय चवती होमो तशें सका आसा. तावळी तुम्ही हंगा राबल्यारी थंय गांवांतू ಸ್ವಲ್ಪ आमचे गेले आसा रब्बू जातले म्हूण निमगिले. तशी आतां तांणी आमी राज्य सेटल जाला कण्णानूर सुकून कॅलिकटा सेटल जाल्लेची. मागीर अज्जाल नाव गणपती भट. मिगेल बापमाल नाव सीताबाई भट. ओके ओके. तशी सेटल जातरी मागीर आतां 1975-78 म्हणटना मिगेल बापमान स्टार्ट केल्लें थंय अज्ज हनुमंता देवस्थान भट आशिल्लो. मागीर भायर ಸ್ವಲ್ಪ आमचे गेलांगेल पूजा मेळटाली. तावळ सकडी दक्षिण बरी येवून आतां आमगे थंय जण चड आशिल्लीची. आमकां ते पावना आशिल्लें अज्जा मेळचे वरमान काय आमकां पावना आशिल्लें. तशी बापमान स्टार्ट केल्लें थंय तावळी घरकडे दवरून चाकुली तिंगळट हलवो त्या वेळार हलवो सगळे रगड्यारी वाटूचे. मागीर राकडारी आतां करचे गॅस काय ना उर्वळ दवरून करचे. आतां अम्माई हेल्प करताली तावळी. अम्मान पीळ दिवचे सका अम्मान आशिल्लें. बापा माई हेल्प करताली. तशी आतां हे स्टार्ट केल्लें बापमान स्टार्टिंग तेत आमकां कांदोन पळोवन येयले तेत. मागीर ओडी बोटांगे पळो मागीर बटाटे पळो मिगेल बापमान करना तिलना सगळे केला. मागीर पैनूर आसून तोरी आणो कॅलिकट विकचे त्या वेळार सगळे साधन चांग आशिल्लें. जीवन वचूक काय मागीर आयिल्ली गेल्लेली गेस्ट सगळे आसताय. तावळी तशी आतां स्टार्ट केल्लें स्टार्टिंग जाता आमगेलें. तुमगेल्या अज्जाలని बाप्पा माले बाप्पा अध्यात्म म्हणून बनी अंत आशिल्ली वय देवस्थाना पूजा करचे वय. मागीर बाप्पाई अज्जालो वचून पूजा सकाळी शिकून बाप्पानाय स्टार्ट केल्लें पूजे वचाक. तशी चंदा अशी गेले वयगान वत्ता अशी. मागीर बाप्पाल नंतर आतां अम्मान स्टार्ट केल्लें तें जेवका. बाप्पाल नंतर अम्मान वय स्टार्ट केल्लें ते एक पारंपरिक आम्हाला मुखार व्हेल्लें. मागीर बाप्पान मरतरी अम्मान कसं केलें म्हळ्यार राबयलें ಸ್ವಲ್ಪ जायना म्हूण सांगून तावळ दायराक कुडत
आमगे ते हलवो करू मिशिना ते काय ना रकडारी हांवें रकडारी तर केल्लेले 2010 ताय मागीर राकूड हांवें हाडका हांवें ते दवरका असं म्हणटना म्हाका बाद त्रास मस्त पळय वन मॅन शो होता म्हाका जायना आवटूची म्हण सांगून तांणी कसं म्हणलं म्हणल्यार आमी हाडिताय तू येवका म्हणना राकूड वरोगो म्हण सांगून ಸ್ವಲ್ಪ काळ तशें हाडलें मागीर आतां कोणगी सांगून ह्या मिशिनार हांव पाविली मस्त सोदून आतां मिशिनार मागीर हलवणी करूंक इथे म्हळ्यार सुरवे एक दिवस एक ट्रिप हलवो करूं स्टार्ट केल्ले मागीर हलव्याचे ऑर्डर चड जाल्ले बट हाका 2 ट्रिप जाल्ले 3 ट्रिप जाल्ले सकाळ 2 रात्री 12 घंटे थंय हलवो चालचे काम अशें फेमस लायक डिमांड लायक बाय कशें ताज्या पशी फुडें विना तुका हांगा येवका जाल्यार तुका वार्डीक जाली तशी वग्गी तुगेले आय एम व्हेरी सॉरी टू सेल तुगेले बांबून गेलो मागीर तुगेले चेडूं सान आशिल्लें तवळी मिगील केल्ल्याक 15 म्हयने वय थंय सुकून मागीर तूं कशी तुका शक्ती येयली ती ती म्हळ्यार स्टार्टिंग म्हाका कसं करचें म्हणून कळ्ळें मस्त वर्स शीत भयंकर कष्ट म्हळ्यार कष्ट कोणालें सांगूंक जायना सडन जाल्लें कसं करचें म्हणून कळना आतां पयशे ना काय ना कोणाला निमगितले एक दिवस 2 दिवस कडेन दितलीची मागीर शिकना तशी मिगील घरा मागशी एक घर आसा तांगेले एक जण कॅलिकटांचो ओके तवळी तांणी केन्नाय म्हाका पळोवचें तवळी तांणी सांगलें तांगेल कोणगी फार्मान एक डायरेक्टर आसा तवळी तांणी फार्मान जण सो दितर आसाय मेला निमगेलो तू कोच जातवे म्हूण तांणी येता रिक्वेस्ट केल्ले तवळी हांव सांगलें फार्मान फर्स्ट लेडी हांव कॅलिकट विंगड स्टार्टिंग आवत तेन्ना त्या कालांत आतां मस्त लेडीज आसाय तवळी आवत म्हाका तांणी अप्रोच केलेले तवळी म्हाका पयसा कष्ट कितले काम कोरनाय काम आशिल्ले पयशे मेला सांबाळयना ते म्हाका पावनाची आगेल खर्चो एज्युकेशन सक म्हणटना कशी मॅनेज कोरनाय म्हाका काय करूंक जायना तशी तांणी सांगेल तवळी म्हाका तांणी आपयलें इंटरव्यू तांणी मेळ्ळें मेलागी तुका आमी पळयतलीची 3 म्हयने तूं वर्क करी तूं करचें समना जाल्यार आमी टर्मिनेट कोन्न सोडटली म्हणलें तांणी स्टार्टिंगार सांगलें म्हाका हे जॉब काय कळना फर्स्ट टायम आतां म्हणलें तुगेलें कशें शिकून जाला आमी गेले हांव अंडर ग्रॅज्युएट आतां ग्रॅज्युएशन कंप्लीट आसा तांतू भितर एक सुरवे जावन एक काम मेळ्ळें तशी तांणी सांगेल तवळी तांकां इश्ट जाल्लें 3 म्हयन्यांत ट्रेनिंग सगळं दिला ऑफिसास व्हेरी गुड तांणी ट्रेनिंग 1 मंथ 3 months म्हणटना सगळं ट्रेनिंग दिलें कशी आमी डॉक्टर्स मीट करता कशी मेडिकल शॉप कवर करता सगळं तांणी सांगून दिलें 3 म्हयने 4 म्हयने तांगेल मेडिसीन आराम जाल्ले सेल जेव आराम जाल्ले तवळी 1 year ताय तांणी म्हाका दवरलें मागीर तांगेले स्ट्रायक आशिल्ले त्या वेळार स्ट्रायक सगळं कॉम्प्रोमायज जाल्लें तवळी तांणी स्टार्टिंगार सांगलां आमकां आतां स्ट्रायक आतां त्या देखून तुका काडटा मागीर तुका विंगड खंयचे फार्मान तूं मेळटलें आनी तूं कंटिन्यू करूं जावचें ना सगळं सांगून काडलेलें तवळी हांव सांगलें जायतं म्हणलें तशी ते स्ट्रायक जाल्लें 1 year जाल्लें म्हाका कळलेलें तो मनीस थंय सुकून चमकलो विंगड फार्मान चमकलो तशी मिगेल जॉब थंय सुकून तांणी सांगलें पोरणे जेवण येताय म्हणून सांगलें तशी जावन विंगड फार्मान तूं तवळी मेळ्ळें म्हाका 1 म्हयने भितर विंगड फार्मान तूं मेळ्ळें आनी हाचे एक्सपिरियन्स फील्ड वर्क आसतलें एक्सपिरियन्स पुरो ते मेळ्ळें तवळी तशीच हांव कंटिन्यू केलें जाल्यार म्हाका पावना तशी कशी कोरनाय म्हाका फील्ड वर्क म्हळ्यार सकाळी वचूंक 7:30 म्हणटा मुखार हांव येतना रात्री जाता तवळी मिगेल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दनपारां लंच सगळं भायर वता म्हाका तवळी म्हाका काय एक्सपेन्स आसा मिगेल चेल्ल्याक काय एक्सपेन्स ताका काय नच जाल्लें तवळी त्या वय सगळं पळोवता पळय घर करचें कसलें म्हाका करूं जायना फेस करता विंगड एक जणाक त्या सांगल्यार तांकां मनान थंय वचिना कसलेशी सांगता म्हणून तांकांय मनान दिसतलें तवळी तशी करतना तशी आतां 15 वर्स कोर न्हय म्हाका एक हायकार पावूं जायना मन आसा म्हाका कसले एक वर्का सेल्फ जावन तशी आतां बाप्पान वतरी म्हाकाय करूं जायना म्हणलें तवळी हांव कसं केलें हांव टेकअप केलें हे मेडिकल रॅप नाका काम दवरलें हांवें मागीर
बसता असं बोलता टार्गेट चढयताय त्यांनी आजी 2 लक्ष झालं पाय 4 लक्ष 5 लक्ष कॉम्पिटिशन चढ झालं फार्म ॲज अ वुमन ॲज अ बायल मनीशी ते बारीक कष्ट जात बाई. चरडून असताना जाल्यार ही बसता असं बोंची म्हळ्यार भयंकर जाता चमकूनची बायक ना स्कूटर ना काय टू व्हीलर काय ना हांव चमकून वच्चे बसार देवन कवर करून सगळे बांधतान एक 9:30 10:30 सकयल जाता नाईट डॉक्टर्स असताय आफ्टर 9 पळोवचे तांकां सगळं पळोवन येताना वेळ जाता तशी तरी आम्हाला बिझनेस हांव स्टार्ट केलें स्टार्टींग हारी एक जणांनी अम्माक ऑर्डर दिले 3 किलो हलवो तवळी अम्मान रब्बयले तवळे हांव सांगलें हांव कोण दिवे म्हूण तांगे लागीं हांव फोन करून गेले कोण म्हूण हांव सांगना तवळे आज आयत तूं कोण दी म्हणलें स्टार्टींग त्या 3 किलो हलवो हांव स्टार्ट केलें व्हेरी गुड पाप माल उर्वली आशिल्ले म्हाका काय घेव का म्हणून काय जायना तवळे ओगूर एक 3 महिने 6 महिने सकयल केल्ले हांवें कोरून येतना म्हाका कळटा कशी ते बैर येतगी म्हाका करूं जातगी जायना गी म्हणलेलें तशी ओगूर ओगूर ऑर्डर्स वारप जायले तशी हांव स्टार्ट केल्लें मागीर DICन तूं हांव जॉयन जाल्ली DIC म्हळ्यार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज MSMEचे ताजे PMEGP स्कीम हारी फर्स्ट म्हाका लोन मेळ्ळें 35,000 स्टार्टींग हांव तितले घेतले तांणी निमगिले मेळ्ळें तांणी निमगिले अयो इतले 35,000 पुरो तुका सांगलें ते पुरो म्हाका आशिल्ल्या ते फर्स्ट हांव भरता बरो जातगी म्हाका मागीर जावका जाल्यार तुमी हांव चडोवन घ्या म्हणलें स्टार्टींग ते घेतले तशी हांव ओगूर डेव्हलप जाल्ली अंदू मागीर 2015 तू म्हाका 15-16 म्हणटना 3-4 अवॉर्ड मेळ्ळे अवॉर्ड्स मेळ्ळे व्हेरी गुड व्हेरी अवॉर्ड मेळ्ळे म्हळ्यार तुगे हार्ड वर्क श्रम श्रद्धा पुरो तांता येयले मागीर लागीं नेबर्स आमगेले एरियाचे 1-2 अवॉर्ड मेळ्ळे म्हाका मोमेंटो सत्यान मोगान काम केलेलें कोण कोण मेळ्ळेले ह्या सकडी मागीर तेज्या तरी आमगेले नेबरान सांगले तांकां 2 जण आशिल्ले ब्रेकफास्ट कोण दिवका म्हणून हांव सांगलें ते हांव करप ना येदोळ हांव कर न्ही म्हणलें तवळे तांणी म्हणलें तूं कोरून दी स्टार्ट करी म्हण तशी आतां 2 जणांक 3 जणांक 5 जणांक तशी स्टार्ट केलेलें कॅटरिंग स्टार्ट केलें ताजे दोटी सायमल्टेनियस जावन तवळे तांतू व्हड प्रॉफिट काय ना हांवें करचें हांवें ओन दिवचें सकाळी हांवें 30 म्हणटा तांकां ओन दिवका लागीं घर हांवें ओन दिवचें आतां हांव तशी ओन दिवप ना ऑटोच आसा म्हाका तांणी सगळें मागीर तशी सुविधा वर्त असताना वय तेज्या अगत्य आतां 200-300 बाळ्ळिके ऑर्डर वंडरफुल वंडरफुल ऑर्डर स्टार्टींग म्हाका मेळ्ळी आशिल्ले हांव 1-2 जणां लागीं अप्रोच केलें हांव पोवन दिवे म्हणून तांकां धैर्य ना म्हाका दिवूंक तशी जावन हांव तशी एक पण तांत निमगेलो मागीर हांव निमगेली मागीर मुगेल फॅमिली मेंबर्स तांणी म्हाका दिल्लें ह्या वाळ्ळिके ऑर्डर्स सकडी 2-3 वाळ्ळिके धैर्यान कान घेतली ना तुका ते फेस करू चॅलेंजेस कसो आशिल्ले सुरवे पुरे कॅटरिंग आवडताना म्हळ्यार स्टार्टींग म्हाका काय गोत ना हांव हॉटेल मॅनेजमेंट काय शिकन मस्त फॉल्ट आसा मुगेल बागांत फूड मात्र करून दिला एक घर कडेन पान दिवच्या विसरले हांवें पान तांणी घेतला म्हणून मुगेल मनात म्हाका स्टार्टींग काय गोत ना तवळी हांव दिल्ले तवळे तांगे थंयसकून एक फोन म्हाका पान पेटय न्ही म्हणून स्टार्टींग मस्त 1-2 मिस्टेक म्हाका जाल्ला आत्तां म्हणटा करून 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 मुगेल म्हाका म्हाका मस्त स्टाफ आसा म्हाका असं तुका कशी काम मेळ्ळें सुरू जालें की स्टाफ केले डेली वेजस स्टाफ आसा सर्व करू स्टाफ आसा व्हेरी गुड वेज कट करू स्टाफ आसाय महिन्याक कशी जाल्यार ती मलयाळांची ऑर्डर्स आसता मलयाळी ऑर्डर आसता मागीर डॉक्टर्स तांगेली इव्हेंट आसता सन इव्हेंट आसा तांणी म्हाका ऑर्डर मात सांगचे तांणी कसं जाय त्या मेनू दिताय सर्व कोरका तांणी सांगिल्लें म्हणकी कोण दिवका तांकां A to Z ताय फुल्ल कोरून दिव 200 जणां ताय तांणी सांगताय मागीर तांगेले फॉरेनर्स कोण सगळं तांगेले रिलेटिव्ह आयल्यार तांगे ते फूड सगळं कोण दिवका आसता तुगेले घर टोकू कोण दवरचे तांणी तांणी येवन व्हरता ऑटोच आसा म्हाका ड्रायव्हर आसा तो ओन दिता एक पण तांणी सांगताय तूं येवका सर्व करू जेवण जाय सगळं म्हणटा ताबले हांव मॅनेज करचें स्टार्टींग मस्त म्हाका बाद जाल्ला म्हाका कळना बरी तशी न्हय तांतू भितर वच्यो न्हू कळना म्हूण नुतो बसल्यार कसले करूं जायना बाद जाल्ला म्हाका आनी सावन आसतना
एक तुका त्या कसं होतं करता करता तुका एक नमने सेल्फ कॉन्फिडन्स वय. येयलें फर्स्ट त्यांना आत्मस्थैर्य फर्स्ट त्यांना आशिल्लें तुमगेल गांवांत ते आमची गेल उणी जाली उणे ओटूचे शंबरी घर 150-200 घर आसाय असं तांतू भितर तुमकां विंगड कम्युनिटीचे हेल्प मेळटा जाता वय परगांवचे जेवण आसाय कोरियरस म्हाका ऑल इंडिया वायज तुमकां खंय दिता तुमगेले कॅटरिंग तुमगेले कॅलिकटा मात्र की कॅलिकट आसता मागीर एकले परगांव एक पण तांकां वालडिके ऑर्डर सगळं परगांवचे म्हाका परगांव म्हळ्यार चेन्नई कोण दिला चेन्नई वय मागीर ऑस्ट्रेलिया साकून एक जण आयिल्ली तांणी ऑस्ट्रेलियात चेल्ली ट्रिवांड्रम तांगेल वालडिके ऑर्डर आशिल्ले कशी करची तुमकां पुरो कुक आसता तुमगेले स्पेशल आयदन पुरो घेवन वचका ना थंय आसता थंय आसता नाल्यार एक 3 months बिफोर थंय वचून आमकां जावका जाल्यार आयदन सकत थंय इसकून भाड्या काडचें मागीर सर्व करूंक तांचे जणाक हांवें कॉन्टॅक्ट करचें म्हळ्यार आमगेल गांव आसून थंय व्हरता म्हणटना तांकां चार ते एक नमने धैर्य विणा तुका देवाना दिवची ती शक्ती कळवय ते वचुका कोरका घेवरका म्हळ्यार विशय भारी चांग विशय स्टार्टिंगा म्हाका धैर्य ना एक भये आशिल्ले कसले मिस्टेक आसताली एक करम दपते सकणांक दिवचे एकले सांगताय मीठ चड जाल्ले म्हणून आनी एकले सांगताय छान जाला म्हणून एकले सांगताय मीठ उण जाला म्हणताय एकले सांगताय फर्स्ट क्लास जाला म्हणताय एक करम दपाक चार अभिप्राय आसता वय वय म्हणजे आता तशी काय ना लायक विषय आता तू खाण कस काय पुरा करता खाण वय आता हलवो मिक्सर तुकडी मेन त्यात हलवो तर बरता म्हाका आतां हांव पाम जॅगरी हलवो स्टार्ट केला शुगर हलवो आशिल्लो तर आतां मुगेल कस्टमरान अशी सांगून 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 सुमार जाणां शुगर आसा अशी जॅगरी म्हाका नाका म्हूण सांगून पाम जॅगरी स्टार्ट केले 1-2 पंत केल्ले तावळी चड उणे आशिल्ले आतां अभ्यास जाले आतां एक एम आयिल्लो न्हय आतां जणान गूर स्टार्ट करता आणि तुगेल प्रॉडक्ट्स पुराय शुद्धता आणि प्युअर घी म्हणून सांगिल्लें आसा वय ते मिक्सिंग काय ना मागीर तावळी मुगेल बापमान कशी केलेली घी त्या शीत हांव थंय करता तांतू काय मिक्स करचे तूप आनी डाल्ड मिक्स करचे तूप आनी तेल मिक्स करचे तसल काय तूप जाल्यार तुपाची कोकोनट ऑयल जाल्यार कोकोनट ऑयलाची तांतू ऑयल बरसूचे ते काय त्या दुखून तुमगेल मौल्यान तुमी करता देखून तुमकां जन निमगून येताची वय तुमगेले क्वालिटी लायक आसतना तुमकां विंगड एडवर्टायजमेंट ना जण तर म्हाका ऍड दिवचे वय इंस्टाग्राम फेसबुक तांतू काय ना ऍक्टिव्ह ना तांनीच आता तांगेल माउथ पब्लिसिटी तर मिगेले इतले हाय बुक व्हेरी गुड ते तुगेले एक नमने जण आसाय सिंगर्स आसाय IPS IAS ऑफिसर्स आसाय हो तांगेल पुरा तुका एक सपोर्ट कळवय तुगेले गुण तशी आशिल्ले ना लायक विषय आणि सिंगर्स म्हळ्यार सिनेमाच्या वय फिलिमांच्यो KS चित्र म्हणून आसा तिगेल ननंद कॅलिकटा आसा ती हंगे कॅलिकटा येवन वतना सकडे मागेला हलवो घेवचे ही आनी हे नाय घर कडेन तांगेला सांगून घेवन 3 फ्लायट वतना वरचे थंयचे जणा दिवच्या US तांकां प्रोग्राम आसता दुबय आसता हंगसकून दुबय वचून थंयसकून US वतना आतां ಸ್ವಲ್ಪ काळ ಕೂಡ ತಾಯಿವೆಲ್ಲ ಆತಿಲ್ಲ लायक विषय ಅದ್ ಪಕ್ಕನೆ ಮಂಗಳೂರಂತೂ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಗ ದಿವಸ ಜತ್ असं जण असं घेताय हंಗ घेतले सवय हो व्हेरी नाईस त्यांचे जण हंग असय मागीर तशी कोण तुम्ही ते कशी कोरियर करचे लायक विषय मस्त कोरियर आसा मागीर वालडिके ऑर्डर आसता वालडिके बॉक्स ऑन दवरताय पळय हलवो तशी 1000 पीस 1500 पीस हो ते तुम्ही पीस कोण दिवका सान जाल्यार सान एकले सांगताय सान पुरो 1 किलो इतले पीस जाय म्हळ्यार तशी कोण दिवचे हे पुरा मेशीनस की तुम्ही करच्याक ना कटिंग मॅन्युअल कटिंग आता मॅन्युअल कोरू मात्र ते मिशनरी म्हळ्यार चालच्याक वय बाकी सगळं मॅन्युअल म्हाका स्टाफ केळ्या हलवो लायक विश आणि चिप्स कसले करता चिप्स मॅन्युअल आता एक पण मात्र करता चाकुली आता उण जाल्ले चूड सगळं मॅन्युअल मिशनरी काय ना
तुम्ही राबून जेवणाकरांक करोचे सुरवे तुम्ही करनाशिल्ले हांवें करचें आतां यावें करचें काय ना करूंक पॅकिंग करूंक जेवण आसताय मागीर पीठ सगळं जाळका तशी म्हाका करूं जावची ना ताका सगळं जेवण आसताय आयदन घासूं जेवण आसताय सपोर्ट जेवण वय वय मेन आवडटा जाल्यार करचें इतलें म्हळ्यार आमगेर स्पेस तितलें येता जाल्यार घरा भितर तांतू भितर पुराय जावप तशीच तुमगेले होम बेकर म्हण तुम्ही एक ना अंगडी ओपन केले वय 2016 हांव ओपन केलेलें स्टार्टिंग 10 केलेलें तावळ म्हाका तीरे येना कसं म्हळ्यार वर्मान ना प्रॉफिट म्हणलेलें मंथली एक 500 600 ते आतां मुगेल प्रॉफिट सकट म्हणतना या ग्रोथ स्टार्ट केलेलें एक 12-13 सकट जाला मागीर ग्रोथ आशिल्लें कोळने ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕಳೆಲ್ತ कोळने तरी उगूर डेव्हलप जावं स्टार्ट केला हांवें तशी आतां 2016 हांव नोव्हेंबर 2 अंगडी स्टार्ट केल्या वेरी गुड सेकंडा स्टार्ट केल्लें 8 म्हणटना 2000 रुपीस ते ಬ್ಯಾನ್ आयले नोव्हेंबर 8 तावळी ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಾದ್ ಜಲ್ಲೆ ಐತ್ ಮಳರಿ त्या कॅश जणांनी बँकावून दिवन मागीर ते जाल्ले मागीर पास 2019 म्हणटना कोरोना स्टार्ट जाल्ले तावळी 2-3 वर्स तावळी तशी बाब ना आशिल्ले एकली फोन करचे तांकां भायर वचना अंगड सगळं बंद तावळी तांकां घर कडोवन दिवचे ते सगळं करताले हांव तशी ते बाद काणाची बाद म्हणून म्हाका कळली त्या कोरोना वेळार आतां जाल्यार ही कशीची बत्तर आसा एकल्यानातला एकला कोण फोन करतले नव कस्टमर आता वेरी गुड आनी चड येतलींचे तुमकां भारी खुशी आतां तुमगेल पूत देवाल देन व्हड जालो दायर तुमगेल वटूची आतां तो तुमगेल बिझनेसांत मेळना सर ताजे फुडें तांकां कामां ट्राय काम आशिल्लें ताका तो फर्स्ट फार्मा आशिल्लो जाल्यार ताका फार्मा समजायना म्हाका जाल्यार जण येना शॉपांत कामाची लीव जाल्यार हांव शॉप लॉक करता म्हाका घरकड काम आसता कोणेय येवन फोन करताय आज शॉप बंद म्हळ्यार हांव सांगलें वय कामाची लीव आतां म्हणजे तशी मस्त बाद जाता म्हाका मागीर कामा जण समज राबनाय शॉपांत तुमी गेले एक दिवस आयला 2 दिवस लीव तशी मस्त बाद जाता मागीर दूर सुकून येवचे जण जाल्यार 6 महिने 3 महिने जाल्यार तांणी वत्ताय विंगड ಸ್ವಲ್ಪ काम मेळतना घराले काम मेळतना तांणी वत्ताय तशें अल्ला निमगिला हांवें इतलें म्हळ्यार ग्रोथ येतना म्हाका सपोर्ट जावका आनी इतले दिवस हांव 1 मॅन शो आशिल्लो आनी सक्क मॅनेज करूं म्हाका जावची ना तूं राबला त्या वेळी हांव सांगलें तूं राबल्यार आतां स्टिक ऑन करका मागीर फास्ट तुका काम वचची का म्हळ्यार जावची ना म्हूण सांगून ताका अभ्यास करायला इतलें म्हळ्यार कोरियर करतना सक्क बाद जाता म्हाका हांव कोरियर करतली त्या पॅकिंगाक ಸ್ವಲ್ಪ टायम करतली असं पुताल एक सपोर्ट आहे तुमगेले दायज तुमगेले पारंपरिक हें मुखार वेला म्हण केज भारी स्टार्ट केल्लें विसरूच ना भारी संतोष विषय तुमकां पुताने मेळ्ळे कुठले मनाक संतोष जावन आसा पुरो मागीर हांवें 4 व्हिलर घेतले म्हाका एक कॅटरिंगा कामाक ऑटो पयल्यार मेळना सांगेल टायमार जणा फूड दिवका तशी जावन 4 व्हिलर कमिटमेंट्स मस्त चवली तशी हांव सांगून घेतिले अल्लागी एक तूं कोण दिवका आसतलें म्हाका वच्चा जावची ना ऑटोची ना जाल्यार बाद जातलें 12:30 म्हळ्यार 12:30 पावोवप एक 12:45 जाता हांव पावयतना ते सगळं बाद जाता देखून हांव त्या 4 व्हिलर घेतिले मागीर ओगूर हायक जावं स्टार्ट करतना एक एक यार जाता ते तुमगेले ते सत्यस्तिका आनी एक मोगान करता त्या दुखूनच देव थंय वचना फंक्शन कसले आसतले खंयचेय फंक्शन हांव वचना तावळ ते दीस म्हाका घरकर काम आसता सन काम जाल्यार हांव काम कोण दिवचें गॅप मेळचे वेळार मात्र फंक्शना वचचें लायक विषय विना तूं आतां पळय इतली भक्तीन करता न्हय त्या दुखून तुका सपोर्ट जावन जन मेळटाची तुगेले जन आनी कोण ते म्हणटा कस्टमर्स तांणी तुमकां येताची ऑटोमॅटिकली सोदून येताची आतां तुमगेले आमगडेनी घर एकंतोस की ಸ್ವಲ್ಪ एक 5 minutes वाकबल डिस्टन्स 5 की 4 minutes ಅಂಗಡಿ ಕೊರು ಕಾರಣ ಕಸಲೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊರು ಕಾರಣ ಕಸ ಮಾಡಿ ಆಮ್ಗಿಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಎತ್ತಾಯಿ ರೋಡ್ ಅದು ಅಂಗಡಿ ತೋರ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ एक 2 मिनिटं आमगेल घरकड चमकुका त्या गॅपाक म्हणतना तांणी येतना सांगताय आमगेल गाडी भायर दवरला आमी वत्ताय म्हणताय
त्यावली एक दिवस कसं झालं म्हणत आणि ಸ್ವಲ್ಪ एक फरोक म्हणलेलं जाग असा आमगे थंयसकून येवचे कस्टमर होता तांणी तांगेल उंचे मला गाडी भायर दवरले भायर दनपार 1.5 ಗಂಟೆ तांणी मेला सांगले आवत्ता मिगील गाडी तिने ड्राईव्ह कोण येईल तर भायर दवरला आवत्ता तू गिदी म्हणाले आणि घेऊन चमकलती तीन వచ్చి వెళ్ళాలి तिगेल गाडी काही 3 चक्कर गरकड वत्तरी पळयतना कोणगी चोल्डू आणि स्क्रॅच करून गेला त्या गाडी दनपार जेवणा वेळो चोल्डू नव्हतं बैसो ಕೇಳು तांणी स्क्रॅच करून गेले कॉम्पस गी कस गी दवर तीन वत्तरी 2 दिवस तर म्हाका कॉल तिगेले तुगे ते हलवो घेऊन येऊन मिगील गाडी कोणगी स्क्रॅच केले म्हाका जोर बेजार जाल्ले तशी हांवें कसं केलं म्हळ्यार मिगील चेल्ल्या नाही सांगले अम्मा एकलो हायक जावका जाल्यार तूं शॉप दवरी त्याच्या हांग जण मस्त जण घरकडे येताय तांकांय बादा भितर यो म्हळ्यार येनाय तशी जावन आतां 2016 तू शॉप दवरलेले तावळे सण म्हणकीत शॉप दवरलेले ಸ್ವಲ್ಪ हांव करचे साधन मागीर हंग सुकून कुड्या वास्कून व्हरचे ಸ್ವಲ್ಪ साधन तशें जावन स्टार्ट केल्लें शॉप तावळी म्हाका भितर भंय आशिल्लो ह्या वर्कआउट जातली तशी म्हणून कळना पळय मागीर कसं जाल्यार पळोवया म्हणून सांगून स्टार्ट केल्लें आजी काही चलता व्हेरी गुड असं तशी आनी वत्त आसतले आनी तुमगेल ते वनिताश्री म्हणून तांकां तर थँक्स सांगूक हांवें कसं म्हळ्यार तांणी तलशेरी स्टार्ट केल्लें ऑनलायन प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट तावळी तांगेली ऍड आमगेल ग्रुप येईल तावळी हांव तांकां अप्रोच केलेलं तावळी तांणी सांगले बायल मनशांक दिसता बाय मनशे होम प्रोडक्ट तावळी तांगेला निमगेला तावळी तांणी कसं म्हणलं मला तांणी त्या वेळार बिसी आशिल्लीची तुम्ही एक कार्य करूया तुमगेले प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट घाली म्हणलें मेल्ला प्राइस लिस्ट हांव अशीच टायप करून घाल्लेलें त्या वेळार तांणी बिसी आशिल्लीची तावळी तशी सोडला हांवें तांणी मागीर काय उरलें न्ही हांवें काय उरलें न्ही पण हांव सांगलें सोडलें मागीर एक 3 वीक्स गी 1 मंथ गी जाता तांणी घरकडे आयली तांणी घरकडे येवन तांकां कळका पळय हांव कशी करता तांकां गोतना हांव कसलें म्हळ्यार कशी करता म्हळ्यार तांणी निमगून आयलीच तांणी येवन निमगून तावळी म्हाका ऑर्डर दिल्ले खाणस्क वेल्ले आतां 2 वीक्स 1 वीकली म्हणटना तांणी ऑर्डर दिताय व्हेरी गुड तांकां जावं तांणी ऑर्डर दिताय ह्या प्लॅटफॉर्म मेळूंक कारण तांणी आतां हय वेदिका मेळ्ळें न्हय तुमकां लायक हें मेळ्ळें वेदिका स्टेज फॉर्म मेळ्ळें व्हेरी गुड आतां तुमगेले देवाल दयानाच्या दायर मुखार वतस आमगेले भिक्षकांत कोणाकय अशी कश्ट भोगतनाक तुमगेलो कसो संदेश आसा सांगचें कसं म्हळ्यार हार्ड वर्क केल्यार कशी वैर्य येता म्हणलें एक्झाम्पल हांव बिग झिरो आशिल्लो 2010 टायमार लागीं 1 रुपया जायना आशिल्लो कोणा लागीं हांव निमगो वतना लागीं ना हेल्प केल्लेले 1-2 जण आसा कितें नांव सांगना आसा तांणी पाप एक मनीस वैर्य हो म्हणून एक मनान दिलेले तांणी म्हाका दय दिल्लेले जण एज जाल्लेले जण तावळी तांणी सांगचे काय ना समजतले एका सकडाली लायफस्टायल अशी न्ही एकान एक दिवस तू हायकार पावतली तू जावका जाल्यार पळय येदनाय सांगप आसता व्हेरी गुड बारीक खुशी तांकां थँक्स सांगेत तांणी आतां नाय जिवन नाय दोगय करेक्ट तशी तुमगेले एक कहाणी प्रयाणाची कहाणी भारी एक खुशी दिसता आयकतना तुम्ही कष्ट भोगलींची वय त्या कष्टाक देवान सोन घाल तुमच्या दायर एक लायक हें दिल्लेलो आसा प्लॅटफॉर्म की मेळ्ळो तुम्ही आनीक मुखार वता आसाची संतोशा विशयी आमगेले भिक्षकांकय तुमगेले काणे आयकून एक मनाक खुशी दिसता आमी कसले करता म्हळ्यार विशय जाल्यार हार्ड वर्क केल्यार हार्ड वर्क हांवें रात सकाळी मॉर्निंग 9 o'clock सकाळ बेसल्यार वर्क करूंक एक पण 6 o'clock बेसता दुकडी सगळं 10 घंट्यार जाय म्हणून 6 घंट्यार उठा बैसून तुकडला तुझ काम म्हाका स्टार्टिंग आरी तावळी 10 घंट्यार येवन तांणी व्हरताय तशी हार्ड वर्क केलेलं तर रात्री 12 घंटे त्या हलवो चाळून बेसतले हांव ऑर्डर कायल्यार मॅन्युअल मिशनरी काय नाही आता पुणी मशिनरी आसा आता विना तुम्ही हांगे येवन तुमगेले प्रयाणाची काणी आमगेला वांटिलेल्याक मस्त धन्यवाद
आमगे विश्व कोंकणी तर्फे ना तुमकां लायक जेवो आनी लायक नाव येवो म्हणून शुभेच्छा करताची. सगळ्यांकय थँक्स. मागीर एकय हांगा अशी आपोवन म्हाका एक इंटरव्यू केल्लेल्याकय सगळ्यांकय हांगा हाजे बॅकग्रावंड आशिल्ल्या जणांकय सगळ्यांकय थँक्स सांगता. थँक्यू सो मच. आतां आमगे विक्षकांकय आमी आतां आयकलेंची हार्ड वर्क आसला रे खंडीत खंयच्याकय भिवको म्हणना. जिवनान तूं कश्ट येता ते कश्ट एदुरसून वच्चेची आमगेले ते धैर्य म्हूण सांगेता. त्यागू धैर्य पारंपरिका आनी परंपराचे आमगेले बिझनेस सोडून घालच्या नज्ज म्हणल्यार एक मना दवरनी आनी चंद कोन वयर हाडला तशीची आमी हांतू जिवनाचे पाठ शिकच्याक मस्त संतू म्हूण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. आनी आमगे मुखावेल व्हिडिओ जाय तुम्ही पळयता राब्याची म्हूण सांगताची मुक्ताय करताची. देव सगळ्यांक बर करो.